ॲक्च्युली 26 तारखेक आमी जुवारी ब्रिजाचें इनॉग्रेशन म्हटलेलें तें पोस्टपोंड केलां कारण मंत्र्याचो टायम थोडोसो मातसो ते दिसा मेळना जालो म्हणून आनी तो 29 तारखे दीस सांजचे 6 वरांचेर जुवारी ब्रिजा वयले जुवारी ब्रिजाचें इनॉग्रेशन जावपाचें आसा. सगळ्या लोकांनी ती दखल घेवची आनी 29 तारखेक खूब व्हडल्या मोठ्या प्रमाणात सगळ्या जाणांनी खूब तेंपाचें सावथ गोंयच्या लोकांचें स्वप्न आशिल्लें ताजें लोकांक एक नव्या वर्साचें गिफ्ट दिवपा खातीर हे एक व्हडलें फंक्शन आमी जुवारी पुलाचेर ऑर्गनायज करतले. 6 पासून ते 9 पर्यंत सगळ्या लोकांनी ते एक्चुली इट इज अ इव्हेंट. इट इज नॉट जस्ट म्हणजे इनॉग्रेशनूच न्हू तर एक नव्या वर्साचो सेलेब्रेट जुवारी ब्रिजाचो करपाचो एक इव्हेंट ऑर्गनायज करपाचो थारायला. ताका सगळ्या जाणांक म्हणजे हांव PWD मिनिस्टर बाकी सावथांतले आनी सगळे मंत्री ते आसतलेच सगळ्या लोकांक इन्वायट करता. 29 तारखेक 6 वरांचेर जुवारी नव्या केबल स्टेज ब्रिजाचेर. Sir, one more thing. After Atal Setu, this is one of the bridge, especially as you being a CM. इतले efforts तुमचे आशिल्ले. अटल सेतू ब्रिजाच्या उपरांत हो गोंयांतलो तसो लॉंगेस्ट इंडियांतलो दुसरो लॉंगेस्ट केबल स्टे ब्रिज आसा. ताजे खूब व्हडलो इव्हेंट आसा आनी जरी तो प्रोजेक्ट पुराय दोनूय लेन कंप्लीट जालो ना जाल्यार एक लेन कंप्लीट जावप ही सुद्दां खूब व्हडली आसा आनी खूब मोठो ट्राफीक नॉर्थ टू सावथ हो जो आहा पळय ट्राफीक जाम जाता ते कमी जातलें. ताजे हो एक बीग इव्हेंट हो Can this be one of your biggest achievement as a chief minister? ऑफकोर्स म्हणजे हांव बिगेस्ट अचिवमेंट देवाच्या कृपेन आनी गोंयकारांच्या आशिर्वादान मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट सारकेलो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराच्या हस्ते आमकां इनॉग्रेट करपाक मेळ्ळो. आयुष हॉस्पिटल इनॉग्रेट करपाक मेळ्ळें. त्या बरोबर होय बी पुराय प्रोजेक्टूय आमी इनॉग्रेट करपाचे ही फर्स्ट फेज ताची आमी इनॉग्रेट करता. त्या खातीर एक बरी गजाल आसा. म्हाज्या दृश्टीन हांव म्हणटलो की आमी लोकार्पण करता आसतना मनाक खूब खोसलो. मोपा जाले जुवारी जाले व्हॉट इज नेक्स्ट पब्लीक म्हणटा सगळें मोपा जाले जुवारी जाले आयुष जाले आता नेक्स्ट ताच्या पेक्षा आनीकूय सर ब्रिजाक कितें नांव आसता? इव्हेंटांचं सगळें आसलें तेन्ना अनटूवर्ड इन्सिडंट जावन पण आमचे कित्याक ओपन दवरलें सगळें खूब क्रावड करून येवंक शकता. बिलकुल येवनय मरे सगळ्या क्रावडाक येदो व्हडलो ब्रिज आसा. ब्रिज तो कांयच फरक पडना. अरे तुका तुज्या म्हायती खातीर सगळ्यांनी प्रिकॉशन घेवपाक जाय. तेजी लोड बेरिंग वेट बेरिंग सगळें केल्लें आसा. कांय चिंता करूं नाका. ओके फक्त प्रत्येकान ब्रिज आसल्या कारणान तेजी काळजी जी आहा ही घेवप हें गरजेचें. सेम नांवाचें कितें जातलें? नांवाचें मागीर इशू जाता सदांच. नांव कितें आसतलें? प्रत्येकाक नांव दिवपाचो जुवारी ब्रिज तो. अलर्टनेस आमकांय मेसेज येयल्या. फाल्यां कोविडाच्या बद्दल प्रिकॉशनरी मिटींग जी आहा पळय ही फाल्यां आमी घेवपाची आसा. ती सगळें आमचे रिगार्डींग ऑल डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंटाची मिटींग फाल्यां जातली.